टॅक्सीचे ओनर आहा ते सगळे आयज म्हाका मेळोंक गेले एज अ MLA. तेंची कितें डिफिकल्टी हेजेर म्हाका आतां एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी तेचे वयर हांवें पळयलें तांकांय जाय तें फील जाता जेन्ना इतलीं वर्सां तांची जावं ताची शेपाय हें तेंच्यांनी बिजनेस दवरलें तें आयज कंटिन्यू करता आनी आयज ताका लागून म्हाका दिसता आमचें जे ट्युरिजम जें आमचें गोंय म्हणटा आमी ताका लागून ताणें सामान दवरलां अशें म्हाकाय सारकें दिसता आनी तांची जायती डिफिकल्टी आसा आनी जेन्ना ज्यो डिफिकल्टी आहाय तेणे म्हाका आतां एक्सप्लेन केल्यो आनी ताणें म्हाका एक्सप्लेन करून ताणें जायते जे ऑपरेशनचे गॅजेट येयलां तेचेरूय ताणें जी ऑब्जेक्शनां जी गायडलायन्स कितें आहा ती ताणें आमकां एक्सप्लेन केलां तरी आसतना ताका एक रिक्वेस्ट केलां जेन्ना एक ऑफिशियली म्हाका एक एज MLA म्हणून तुमी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिवचें जशें आमचें म्हाका दिसता आतां आयकलां तें बरोबर तेणी पंचायतान दिलां पूण म्हाका तेंचें ऑफिशियली एक रिप्रेझेंटेशन दिलें जाल्यार म्हाकाय तेंचे व्यू रिटर्न जे आमी तेणें आमकां ओवरली सांगलां पूण आमकां रिटर्न जर तेंचें कितें येयलें जाल्यार बेज ऑन तेजेर म्हजेनूय बाबा सजेशन कितें आहा तेंवूय हांव गोवोरमेंटा फुडें घालपाक शकता आनी घालपाक म्हाकाय जाय कितें हे भुरगे जे यूथ आयज आमकां चडशे यूथ मेवना तरी आसतना हे आपले धंदो करता आनी हे धंदो जर आमी बंद केलो जाल्यार तांकांय तांची फॅमिली आसा तांकां फॅमिलीक पोसपाक जाय हें आमकांय पळोवपाक एज अ MLA आमकांय पळोवपाक जाय तांचें स्टँड बाबा कितें कशें काम करता आनी जायते आतां ते म्हणटाले कोण माफिया म्हणटा हें म्हणटा तें म्हणटा हांव म्हणूंक सोदतां जेन्ना हे आमचे भाव जे केन्नाय कितें जर कितें जालें वो कोणें कितें एक्स्ट्रा कितें पयशे घेतले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी कंप्लेन करपाक शकता अशें कितें जर हें आसता न्हू बाबा माफिया म्हणपाचो प्रश्नूय येना कित्याक हे आमचे गांवचे भाव जे इतले आपले गांव वारण जे आपले दिसवटो करता ते आतां म्हणटाले ताका इन्स्टॉलमेंट देखून भरपाक जायना ताका एक 60 सपोज गाडी आसल्यार ताका दिसाक बोलालो एक देखून भाडें मेळना म्हणटकच तेजें इन्स्टॉलमेंट देखून जायना हाका लागून तेवूय बाबडे मातशें आबूज जाल्ले आसा आमी एज MLA म्हणून हांव CMA कडेन हांव डिस्कस करतें पर्सनली वचोनूय हांव डिस्कस करतलो आनी म्हाका दिसता ताणें तर अशीच तर एक हांव म्हणना सगळे येवचे अशें म्हणना म्हजें एक सजेशन आहलें ताणें म्हाका मेवलां की बाकीचे ते MLAक मेवले आसतले पूण सगळे आमी MLA जावं तेजी कमिटी एक 5-6 जाण कमिटी घेवन तेंची कमिटी आनी आमी तुमी एक रिप्रेझेंटेशन MLAक दिवचें वा तुमी मिटींग घेया आमी MLA येता तुमी सगळे येवची गरज ना कित्याक तुमी कमिटी येयले कित्याक नाल्यार मागीर बेश्टे आर्गुमेंट जातले म्हाका दिसता आनी हांव जर तुमकां जाय जाल्यार एनी टायम हांव तांच्या बरा हांव आसा आनी हांव आसतलो कित्याक जे आमचे गांवचे भाव आनी आतां हांव पळयता ते भाशेन आमचे कोर्ताली गांवचे कितलेशे आमचे भाव हे बिजनसार आसात आनी जरी तर आमी सगळे MLA एकठांय जावन एक डिसिजन घेतले तेजी कमिटी कडेन जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता तेच्या बरा सदांच आसतलो सर खंय तरी दीस इज अ व्हेरी ट्रेडिशनल गोवन बिजनस सो खंय तरी तेजेर एक धोको आहा अशें दिसता सर तुका एज ऑफ नाव तसली दिसता न्हू कितें इतलो तो ते बाबडे इतली वर्सां काम करता आनी कितें आहा धंदो म्हणून तोच उरला एकूच उरला ट्युरिजम म्हणटा एकूच उरला आनी जेन्ना सपोज तांचे जर बिजनस केले जाल्यार आनी म्हाका दिसना आमी आनी आमचे लोकल आमचे कितें काम करता ते आतां सांगताले जायते तेणी हिस्ट्री बी सांगली जायती कितली बिजनसां ऑलरेडी काबार जाल्ली आसा ते इतलें जावपाक जायना फाल्यां तेवूय भिता आपलेंय बिजनस जें कितें आसा तें दुसऱ्या हातीन पडटलें वो आपलें पोट कितें भरता तें भरूंक मेळचें ना हें तेकाय एक हें आसा न्हू भिरांत आसा सो यू विल टेक द रिप्रेझेंटेशन एंड गिव टू द गव्हर्नमेंट श्योर हांव दितलो आनी हांव CMAकूय मेळटलो आनी हांवें ताका सांगलां एक तेंचे डिटेल कितें आसा म्हाका रिप्रेझेंट घेवन हांव ते CMA कडेन इश्यू म्हणल्यार आयज सरकारान पळय गायडलायन्स 2025 कॅब एप्लिकेटर गायडलायन्स हाडल्या आनी आयज आमकां सजेशन्स घालपाक ऑब्जेक्शन्स घालपाक तेणी आमकां टायम दिल्लो टील 20th मे टील 20th मे सो आयज आमी ते गॅजेट सबमीट गायडलायन्स ऑब्जेक्शन सबमीट करपाक वचपाचें म्हणून आयज तांकां खंय जाल्यार नोटीस मेवल्या भुरग्यांक वा गोवोरमेंटाकूय मेवल्या आनी सगळे आख्खे गोंयचे नॉर्थ एंड सावथ टॅक्सीकार भाव आयज एकठांय जावन आयज आमी थिंगा वचून फकत ऑब्जेक्शन सबमीट करपाचें आसलें पूण आयज कर्फ्यू लायिल्लो आहा पेनजीम ऑब्जेक्शनाक कर्फ्यू लायिल्लो आहा हांव मागतां गोवोरमेंटा कडेन हो इमिजिएट कर्फ्यू काडचो कित्याक आमचे भुरगे चोर न्हू किरमीदोर न्हू आनी कोण रावडी न्हू स्वतान आयज जे टॅक्सीकाराचे जे बिजनस आहा ट्युरिजम जे मुखार येलां ते आयज आमचे गोंयकार टॅक्सी भावांनी आयज फर्स्ट इम्प्रेशन जेन्ना गोंया ट्युरिस्ट देंवता तो टॅक्सीन बसता आनी तो टॅक्सीन बसतकच आमी गोंयचो कल्चर सांगता टॅक्सीकाराक गेस्टांक सगळे टॅक्सीकार बसून गोंया हें बरें तें बरें न्हू थिंगा वचनाका हिंगा वचनाका जाता जाल्यार गोवोरमेंटान खंयचे जे रॉंग प्लेसीस चलता न्हू तेजेर कर्फ्यू लावचो आनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडचें आमच्या गोंयकारांच्या भुरग्यांच्या पोटाचेर ऑब्जेक्शन हाडनाका आयज भुरग्यांच्यो गाडयो हाय एंड व्हेकल्स आहा आख्खे गोंया आयज जेन्ना हॉटेल सांगता
आमकां आमची जी गेस्टां बसता VIP गेस्टां येता हॉटेलांत ती सिडान गाडयो जावं हॅशबॅक गाडयो वा धाकट्या गाडयांनी बसना आमकां व्हडल्यो गाडयो जाय म्हूण आयज हॉटेलाच्या रिक्वेस्टांचेर आयज भुरग्यांनी व्हडल्यो हाय एंड व्हेकल्स हाडले लायक क्रिस्टा हायक्रॉस अदर व्हेकल्स हाय एंड व्हेकल्स आयज ते व्हेकल्सांचेर भुरगे भाडी मारता गव्हर्मेंट गॅजेटाचेर हो हॉटेल डिसायडेड रेटाचेर आमची टॅरीफ खंयच ना तुमी इन्क्वायरी करचें आमची टॅरीफ खंयच ना नाव सुनील नायक नॉर्थ एंड साऊथ गोवा युनियनाचो प्रेसिडेंट आज सराक देव बरें जावं म्हणटा की सरान आपलो वेल्युएबल टायम आमच्या खातीर दिलो तो हे डिस्कशन करपाक खूब वगत सराचो आमी टायम घेतलो कित्याक सराक खूब कामां आसता आनी लोक रावल्ले आसता तरी आसतना ते टायम दिलो आमच्या हांगासर कितें आसा एकूच मागणी आसा की तो कॅब एग्रिगेटर सरान कसो तरी हाडचो न्हू पूण पळय आतां आमचो चीफ मिनिस्टर बीन हाडूंक सोदता जाल्यार सर ते हाडच्यो न्हू कित्याक लागून ह्यो जर गायडलायन्स आमकां जेन्ना पळय एक्सप्लेन करूंक येयल्ले न्हू जेन्ना डायरेक्टरूच येयल्लो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी तेजेका अपोज केल्लो बाबा ते नाका म्हणून कित्याक इट वील बी हार्मफूल म्हणून सांगलेलें आमच्या कम्युनिटीक जो टॅक्सीचो धंदो एकूच आमच्या गोंयकारां कडेन उरला पळय तोवूय लोक व्हरतले म्हणून आमी सांगलेलें का ते आमकां नाका म्हणून तेन्ना अपोज केल्लो आतां तो कितलोय सांगूं की आमी सगळे आमी कोणूच रेडी ना हांगासर कोण रेडी आसा कोणूच रेडी ना म्हणून ते सरान कितें करपाचें जाय जाल्यार आमकां घे आमी बसता आमी केन्ना ना म्हणूंक ना केन्नाय आमी आनी एकदां आमी तांकां सांगलेलें की आमी तालिगांव व्हडलें हॉल आसा आमी बूक करता तुमच्या ऑफिशियल आसा पळय तुमी येया डिस्कशन करुया आनी कितें तरी फायनलायज करुया तेंच्यांनी जर एक रेट फायनलायज करीत न्हू सगळ्यांक कॉमन रेट जाल्यार हो इशू मेळ्ळो कॅब एग्रिगेटर बीन कोणूच येवचें ना सर तुमी एक ऑप्शन दिल्लें की सगळ्यांची रेट्स इक्वल दवरली जाल्यार तुमकां कितें कळटलें म्हणून तूं ताजेर कितें जाल्लें अजून मेरेन कांय जावंक ना तेजेर आमी अजुनूय मागणी आसा आमची सगळ्यांक कॉमन रेट कर कांय जावचें ना हे कॅब एग्रिगेटर अंडरचार्ज करता म्हणून ते कॅब एग्रिगेटर चलता आतां 2 चलता तेवूय बीन थोडे जाण सोडल्या गोवा माणसाचे खूब जाण ड्रायव्हर सोडले आनी परते आपल्या स्टँडाक गेले